हो सरकार खरोच दादागिरीचो सरकार म्हूण नुव्या बाबाशानाच्या घरा जाल्ल्या घडणुकेन सिद्ध केला। काँग्रेस आनी भाजप एकूच म्हण ह्या घडणुकेन दाखयला। सावंत सरकारान म्हजेर FIR घालून म्हाका टार्गेट केला। म्हजेर कितले FIR घालूं हांव भिवचें ना। खंबीरपणान गोंयकारां खातीर लढटलें म्हूण ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो उलयला। तेणे दाखोवन दिला की खरेंच हो सरकार जो आसा वो दादागिरीचो सरकार आसा म्हणून। जेन्ना हांव काँग्रेसात 25 वर्सां काम केली, आयज म्हजेर तुमी पळयलां आसतलें लोकांचे मुद्दे घेवन, लोकांचे इश्यूज घेवन, बायलांचे इश्यूज घेवन, जनतेचे इश्यू घेवन, म्हजे पर्सनल इश्यू न्ही, लोकांचे मुद्दे घेवन गेला तेन्ना म्हजेर खूब FIR घातिल्ले आसा। एंड दॅट वॉज डन जस्ट टू कीप मी बिजी इन द कोर्ट, बेल काडपाक, कोर्टांत वचपाक। आयज हांव आपण जेन्ना आसा आनी तुमी सगळे गोंयकारांनी पळयलां आसतलें, आमी गेल्ली शिस्तीपणीन केक घेवन सगळे इफेक्टेड जाल्ले आमदारांनी केक घेतलो, नाका म्हणलें आमचे व्हॉलंटियर्स घरा गेले। पूण हांगा जे भाशेन ती दादागिरी तेणी केली, एविडन्स आसा, प्रूफ आसा, मिडिया कडेन आसा, म्हजे कडेन आसा की तेणी प्लॅन केल्लें, तांत्यां घेवन ते आशिल्ले, टमाटा घेवन ते आशिल्ले, आमचो केक म्हणून आमच्या तोंडार तेणी मारला। आमी आमी वायलन्स म्हणटा तें करूं ना, पूण उलटा चोर कोतवाल को डाटे। आयज सगळ्यांनी पळयलां, आमी 15 जाणां गेल्लीं फर्स्ट डे आनी तांचो मॉब कितलो आशिल्लो तो। एक सायडीन बाबाशान सांगता जेवपाच्या टायमार आयला आनी दुसरे सायडीन सांगता कितें सांगता तो की आमची मिटींग चालू आसली म्हणून। आयज गोंयांत आमी दाखोवन दिलां की काँग्रेस आनी BJP दोनी एकूच म्हणून, कित्याक थंय एकलो आशिल्लो तो सरपंच प्रोसेसा घोषा अड्डे धाडून तांच्या बायलेक सांगता की आपूण काँग्रेस जाल्यार तुका कित्याक दुखलें रे BJPच्या दारान, BJPच्या MLAच्या दारान तूं कित्याक आयलो डिफेंड करपाक। म्हळ्यार काँग्रेसीन आयज सगळे वर्कर घेवन दिला, वी आर द स्ट्रॉंगेस्ट ऑपोजिशन एंड वी प्रूव्ड इट द नेक्स्ट डे। आयज सावंताक सांगपाक सोदता BJPच्या सरकाराक, आनी एक म्हजेर FIR घातल्या, म्हाका टार्गेट केला। प्रतिमा कुतिनोन 100 अदर्स म्हणला, आमचो कन्वेनर आसलो, आमचे स्टेट लिडर आशिल्ले, पूण ना प्रतिमा कुतिनो म्हणून। प्रमोद सावंत हांव सांगता गोंयच्या जनते खातीर आनी गोंयच्या मोगाक लागून हांव म्हजी झूज चालूच दवरतें, हांव ही झूज चालूच दवरतलें फॉर द लव ऑफ गोवा एंड गोवन्स। आय वील नेवर शाय अवे, आय वील नेवर रन अवे। यू कॅन पुट 100 FIRs ऑन मी एंड यू कॅन पुट मी बिहायंड बार्स। तूं म्हाका जेलेन तिकून घातल्यार हांव वचपाक रेडी आसा। आनी हांव आतां CM सावंताक सांगूंक सोदतां, म्हाका म्हज्या सोर्सीसान सांगलां की तूं इनवॉल्व आशिल्लो, तुवें प्रेशर घातलो खंय की प्रतिमाचेर FIR घालूंक जाय म्हणून। पुलीस वॉज नॉट रेडी बिकॉज पुलीस इट सेल्फ वॉज अ विटनस। तांत्या कोणें मारल्या ते बाबाशानाची बायलेन आपले मर्यादा दाखयल्या आनी बाबासान जे चीप लँग्वेज उलयला, वॉट यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन अनएज्युकेटेड लेजिस्लेटर। 8वी पास वा 8वी फेल जाल्ले लेजिस्लेटराक लागून तुमी कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता। तो पर्सनल ग्राउंडार गेलो, चीप उलयलो, बट वी डोंट बिलीव इन दॅट वायलन्स। नो, म्हाका जाय जाल्यार जाय तें काडपाक जाता, पूण हांव पर्सनल लेवलाचेर वचना। तेणे बुरशी उतरां उलयलीं आनी तो लेवल तेणे डिग्रेड करून दाखयलें। ही शोड दॅट ही हॅज नो एथिक्स बट नो इश्यूज। 100 नुवेकारांक घेवन ती दादागिरी केली म्हूण जायना। ते हजारांनी नुवेकार आसा, शिकिल्ले, एज्युकेटेड, कमिंग फ्रॉम गुड फॅमिली बॅकग्राउंड, एंड बाबाशान एंड हिज वायफ हेज प्रूव्ड that there is no moral and ethics left more, and this BJP is supporting them. दामू नाईक आणि सावयकर आयज ताज्या सपोर्टान उलयतात। दामू बाबा तूं व्हिडिओ पळय ना, तुज्या पुलिसांक विचार, आमच्या एक व्हॉलंटियराच्या हातींत एक तांतें वो एक टमाट वो फातर आशिल्लो जाल्यार कोणाच्या हातींत आशिल्लो तो प्रूफ आनी एविडन्स आमच्या कडेन आसा। पूण हांव सांगता, हांव लोकां खातीर म्हाका जेलेन देखून घातले 100 केसीस करून जाल्यार देखून म्हाका फरक पडना। हांगा लोकांचेर, आमच्या गोंयकारांचेर बलात्कार जातात, मॉलेस्टेशन जातात, गुंडागिरी जातात, दुसरो लोक येवन आमच्या गोंयकारांक मारतात, पूण तांचेर FIR जायना। हे पयले आसतात तांकां फोन मारून केस करनाका म्हूण सांगपाक। प्रतिमान कोणाचें मर्डर करूना, प्रतिमान कोणाचें चोरलेलें ना, म्हजेर करप्शन चार्जीस नात, म्हजें एक सांगता सोदता पॉलिटिकल लायफान म्हजो बॅकग्राउंड, पॉलिटिकल बॅकग्राउंड क्लीन आसा। आय एम नॉट इनवॉल्ड इन एनी करप्शन केसीस। सो आय चॅलेंज CM प्रमोद, put FIRs, 100 FIRs. I will not give up fighting and struggling for the Goa and Goan. I am a strong lady. This name, Iron Lady, is given to me by the Goans. So I will keep my fight. I will fight for the Goans.